नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या लंच टाइम बुलेटिनान हांव संजना हंजुनकर तुमकां येवकार दिता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. खण लिजांची बेगीनूच करतले ई पावणी. दिवचल 70तल्या 8 लिजांचोय आस्पाव. वास्कोच्या वाडे वाठारांतल्या तळ्यांत परतून सापडले मेल्ले नुस्तें. उदक प्रदूषित जाल्ल्यानूच नुस्तें मेल्ल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे. पीएफआय संघटनेर बंदी घालपाची केंद्रा कडेन करतलो मागणी. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली माहिती. गोंयांत आयिल्ल्या भायल्या लोकांक लागून धार्मीक एकचाराक धक्को, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. म्हापशेच्या पेडे खेळा संकुला कडले जंक्शन गाडयो चलोवप्यां खातीर थारपाक लागला मरणाचो सापळो. शुक्रारा राती कडेन जालो आनी एक अपघात. मडगांवात 2.7 किलो गांजा सयत तरणाट्याक अटक. मडगांव पुलिशेची कारवाय. आता खबरो विस्तारांत. सर्वोच्च न्यायालयान रद्द केल्ल्या 88 लिजां सयत सगळ्याच खण लिजांची ई पावणी जातली. दिवचल आनी 70 तालुक्यांतल्या 8 खण लिजांची पावणी करपा खातीर तात्पुरती निश्चिती जाल्या, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिल्या. राज्यांतल्यो खणी परतून चालू करप होच प्रमोद सावंताच्या दिल्ली वारीचो मुख्य उद्देश आशिल्लो. विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचारा खातीर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गोंयांत आयिल्लो. त्या वेळार गोंयच्यो खणी 6 म्हयन्यां भितर चालू करपाचें आश्वासन ताणें गोंयच्या जनतेक दिल्लें. राज्यांतल्या सगळ्या खण लिजांची ई पावणी करतले अशेंय तांणी सांगिल्लें. सुडान बांदिल्ल्या वास्कोच्या वाडे वाठारांतल्या तळ्यांत परतून एक फावट मेल्ले नुस्तें सापडलें. तळ्यांतलें उदक प्रदूषित जाल्ल्यानूच हें नुस्तें मेल्ल्याचे थळावे लोक उलोवन दाखयतात. तळ्यांतलें उदक तुंबून उरिल्ल्यान प्रदूषणाचें प्रमाण वाडिल्ल्याचें गोवा फस्टाचे निमंत्रक परशुराम सोनुल्लेकरान सांगलें. तळ्यांतलें उदक प्रदूषित जाल्ल्यान उदकाक गाणयारो वास मारता. उदका स्त्रोत्र खात्यान बेगोबेग तपासणी करून उपाय येवजण काडची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. तळ्या भोंवतणी आशिल्ल्या बिल्डिंगाचे गाणयारे उदक तळ्यांत येता. ताकाच लागून तळ्यांचें उदक प्रदूषित जाता. मरता कशें थिंगा ऑलरेडी हायटेड उदीक भितर येना ताका लागून नुस्तें उदीक गरम जाता हें आनी एवरी एका नुस्तें मरता. सिरवेचें उदीक काल ऑलरेडी येयल्ले ते काल ऑलरेडी चॅकअप जालो. ते चॅकअप काडून घेतलो तेंच्यांनी. आतां ऑलरेडी आतांय काम चालू हांवें तेंचें पळय हांगा ते आतां सिवेजात भितर येता ती ऑलरेडी बंद जातलें. This is something that has happened all of a sudden. Somebody has done something. But every year the Minister Marvin has been taking personal interest to ensure that this area is totally cleaned. I remember around 7-8 months back, this whole lake which was sort of the same problem that cropped up, he cleared the whole area in this Wadam lake. Because in this Wadam lake, remember it has got some symbolic importance to it. It has been noticed today morning when I was informed when I came that some sewerage has entered in. I spoke to my minister, to our minister Marvin Goodino, and he immediately said, "Ligar, I am not concerned about anything. I will be coming on the side, and I want to see that everything is stopped. This sewerage should not enter the lake." So instant we are taking a step
to, as per his directions, to stop the sewage coming from in the lake. गोंयांत पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया संघटनेच्या माध्यमांतल्यान धर्म आनी जातीच्या आदाराचेर फूट घालपाचें काम सुरू आसून ह्या संघटनेर बंदी हाडपा खातीर केंद्र सरकारा कडेन हांव मागणी करतलों अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हणलां. PFI सारक्या अलगाववादी संघटनाच्या माध्यमांतल्यान धर्मांतरां जातात, तांचेर आळो हाडटलो अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. गोंयांत समान नागरी कायदो लागू आसून धर्म आनी जातीवाद तयार करपी संघटनांक थारो दिवचे ना अशें निश्चय मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयल्या. लगता है कि PFI ने मेरे स्टेटमेंट के ऊपर जो उन्होंने स्टेटमेंट किया, उन्होंने स्टेटमेंट करने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि जो गोवा में समझो इस तरह से धर्म परिवर्तन होने लगा तो उसको विरोध होगा ही, उसको विरोध करेंगे ही, और गोवा में इस तरह से धर्म परिवर्तन को बढ़ावा हम कभी नहीं देंगे. और PFI जैसे ऑर्गेनाइजेशन को जो गोवा में अभी थोड़े से अपने ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं उनको बैन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अलगाववादी संगठन है और इस अलगाववादी संगठन को स्टॉप करने के लिए डेफिनेटली विल रिकमेंड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कन्वर्जन के लिए किसी ने प्रमोट नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं कहूँगा कि कन्वर्जन के लिए हमारे स्टेट में जो मैंने कहा है कि कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी. गोंयांत येवपी बिगर गोंयकार गोंयच्या धार्मीक एकचाराक पिड्ड्यार करता असो हुस्को मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केला. गोंयांत 10 एप्रिलाक रामनवमी दिसा वास्कोच्या बायणा भागांत धार्मीक वाद तयार करपी गोंयच्या इतिहासांतली ही पयलीच घडणूक अशा प्रकरणांत गोंयांत ह्यान फुडें केन्नाच पाळो आनी थारो दिवचो ना असोय दावो मुख्यमंत्र्यान केला. आज तक 1961 से लेकर आज तक हम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन यानी एक समान जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था ही, लेकिन सभी भाईचारा से रहते थे. लेकिन पहली बार इस रामनवमी उत्सव में इस तरह का इंसिडेंस हुआ, ये उचित नहीं है. मुझे लगता है जो माइग्रेशन जिस तरह से गोवा में हो रहे हैं, इसका एक कारण हो सकता है कि पहली बार इस तरह का माहौल बिगड़ने की व्यवस्था गोवा में हो रही है, लेकिन ये उचित नहीं है. गोवा सरकार पूरी कोशिश रहेगी कि सभी भाईचारा से रहे, इसीलिए हम काम करेंगे. बस. म्हापशेच्या पेडे खेळा संकुला कडले जंक्शन गाडयो चलोवप्यां खातीर मरणाचो सापळो थारपाक लागला. शुक्रारा राती कडेन ह्या जंक्शनाचेर आनी एक अपघात जालो. सुदैवान कोणाकूच मार लागूंक ना, पूण दोनूय गाडयांचे बरेच लुकसाण जाले. कांय जाण नो एंट्री झोनांतल्यान गाडयो काडटात, ताका लागून अपघात वाडपाक लागल्यात. ह्या जंक्शनाचेर सिग्नल यंत्रणा ना. येरादारी नियंत्रणा खातीर दिसा वेळार पुलीस असतात, मात राती कडेन लोकांक त्रास जाता. सिग्नल यंत्रणा आशिल्ली जाल्यार अपघातांचें प्रमाण उणें जाता आशिल्लें. Lots of confusion on this area. People from no entry zone also are entering in the roads and causing problems for the traffic and for the people who cross the highway. आमी मागता की गव्हर्मेंटान एक्शन घेवचे एन हो प्रॉब्लम आमचे सॉल्व करचे. स्पेशली द Aldona MLA whose part it falls in. So he should resolve this problem urgently. मडगांव पुलिशेन गुळी वखदाड केल्ले कारवायेंत शेण डिमोरियास ह्या तरणाट्याक अटक केली. पुलीस निरीक्षक सचिन नार्वेकारान दिल्ले म्हायती प्रमाण शेण डिमोरियास हो फातर्डेचो तरणाटो गांजो घेवन मडगांवचे सुलभ टॉयलेटी कडेन आयिल्लो. ताची तपासणी केल्या उपरांत ताचे कडेन 2,70,000 रुपयांचो 2.7 किल गांजो जप्त केलो. फुडलो तपास चालू आसा. Yesterday night, we received a reliable information regarding one person was supposed to deliver drugs at near Sulabh Toilet Fire Station, Margam. Accordingly, we laid a trap and we caught one, Mr. Shane Demoris Leone,
resident of Ambaji Fatorda. He was found with 2 kilo 700 grams of ganja worth rupees 2,70,000. He was taken into custody and investigation is in progress. ISI प्रमाणीत नाशिल्ल्या हेल्मेटांचो उपेग करप्यांचेर गोंयचे येरादारी पुलीस ह्यान फुडें खर कारवाय करतले अशी माहिती गोंय येरादारी पुलिशे कडल्यान मेळ्ळ्या. ISI प्रमाणीत नाशिल्लीं हेल्मेटां घातिल्ल्यान एक्सिडंटाच्या वेळार लोकांक तकलेक मार लागता. ही हेल्मेटां सारकीं नासतात. हेल्मेटां हलकी प्लास्टीक तशेंच हेल्मेटाच्या तकले वयल्या भागात आशिल्ले कट्टे थर्माकोलाचे आशिल्ल्यान एक्सिडंटा वेळार ती रोखडीच फुटतात अशें जायत्या वेळार फुड्यान आयल्या. ते खातीर अशा उण्या दर्जाच्या हेल्मेटाचो उपेग मोटरसायकल चलोवप्यांनी करचो न्ही म्हूण हो निर्णय येरादारी पुलिशेन घेतला. ही हेल्मेटां विकप्यांचेर लेगीत कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. कला अकादमीच्या अध्यक्ष पदाचेर गोविंद गावडे हांची निवड जाला. ते खातीर कला अकादमीचे बांदकाम आतां बेगीन जातले असो विश्वास गोंयच्या कलाकारांनी व्यक्त केला. ह्यान पयलीं कला अकादमीचो अध्यक्ष आसतना गावडे हांणी कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या कामाक सुरवात केल्ली. ते उपरांत तांणी नूतनीकरणाच्या कामाची प्रत्यक्ष 2 ते 3 वेळा पळोवणी केल्ली. आतां परत गावडे हांची कला अकादमीच्या पदांचेर निवड जाल्ल्या कारणान कला अकादमीचें काम गावडे बेगोबेग पुराय करतले असो आस्वास कला रसीक तशेंच कला प्रेमी कडल्यान व्यक्त जाता. पावसाचो अदमास घेवन पणजे महापालिकेक गटारां निवळ करपाच्या तशेंच धोकादायक झाडां कातरून उडोवपाच्या कामाक सुरवात केल्या. शेनवारा पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान स्वता भोंवडी मारून ह्या कामाचो नियाळ घेतलो. आतां मेरेन 50% काम पुराय जाला. ह्या म्हयन्याचे निमाणे कडेन उरिल्लें कामूय पुराय करतले अशें महापौर रोहितान सांगलें. दर वर्सा पावसान गटारां तुंबतात आनी पावसाचें उदक रस्त्या वेल्यान व्हांवपाक लागता. दर वर्सा पावसा आदीं गटारां निवळ करतात पूण गटारां तुंबून उरपाचे प्रकार मात उणे जायनात. So now we are doing our pre-monsoon work. You know, a lot of the trees that you see on DP Road have been overgrown. Some of them might be in danger of falling over. So now, as per our regular pre-monsoon work, we are trimming all of the branches that need to be cut on DP Road and up till Donapur. So any trees that are in danger of falling throughout the city will be cut now during or trimmed. आणि कसले काम तुम्ही हाती घेतलं प्री-मॉन्सून? Regular desilting work also is going on for all our drains and everything also. We've taken out a labor tender now for additional labor. So now one team has already joined us of 10 labor. Now by Monday we'll have an additional 30 labor. So now we'll be spreading them out throughout the city and making a schedule for everything that needs to be done. कितले पर्सेंटेज काम कंप्लीट झालं असे? So as of now, around say 50% of the work has been done. Okay. We should finish the rest of it within the next month. बेकायदो दोंगर कापप तशेंच शेतां पुरोवपा खातीर मातयेचो भराव घालप्यांचेर नगर नियोजन खातें उण्यांत उणें 10 लाख रुपया दंड दितले. 2000 चौकण मिटर परस चड जागो आसल्यार 500 रुपया चौकण मिटर ह्या प्रमाण दंड दितले अशें नगर नियोजन खात्यान कळीत केलां. हे विशीं खात्यान अधिसुचोवणी लेगीत काडल्या. गोंयांत बांदकामाच्या फाटभुंयेर शेतांनी मातयेचो भराव घालून तशेंच दोंगर कापून मोठी मोठी बांदकामां येवपाचे प्रकार वाडल्यात. ते फाटभुंयेर नगर नियोजन खात्यान काडिल्लो हो आदेश गोंयच्या सैमाची जतनाय करपाक म्हत्वाचो थारला. मोरजेच्या बागवाड्या वयल्या शापोरा न्हंय देगे वाठारांतली जमीन दिल्लीच्या एका उद्देजकान विकती घेतल्या. थंय हॉटेल बांदपाचो ताचो यत्न फाटल्या 19 वर्सां सावन सुरू आसा. बेरेस्तारा थळाव्या लोकांच्या घराकडेन वचपाची पारंपारीक पायवाट आडयिल्ल्यान थळावे लोक व्हड प्रमाणात थंय एकठांय जाले. जे मेरेन पायवाट उक्ती करिना ते मेरेन थंयच्यान हालचे नात अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केली. ते आदी कंपनीच्या कांय बायल वर्कर्सांनी थळाव्या बायलांक मारपेट केल्ल्याची कागाळ त्या बायलांनी पेडणे पुलिशेन नोंद केल्या. घडणुकेची खबर कळटकूच पेडणे पुलीस थंय पावले.
ते आदी मोरजेची सरपंच वैशाली शेटगांवकाराच्या फुडारपणाखाला सगळे पंचायत मंडळ घडणुकेचे सुवातेचेर येवन योग्य तो उपाय काडपाचें आश्वासन दिलें, पूण थळावे लोक आक्रमक जाल्या. वाट जी आसा लोकलांची हांगा बाग वाड्यार ती स्टॉप केलेली आसा. ते इस्टर्न इंडिया कितें तरी कंपनी आसा तेंची मेन म्हटल्यार तेंच्यांनी, आनी प्लस तेंच्यांनी लेडीज बाउन्सर हाडून आमच्या लोकल बायलांचेर फातर मारलेले आसा. मेन म्हटल्यार तितून 1-2 बायलां आमची हर्ट सुद्दां जालेली आसा, तांकां लागलेले आसा फातर. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार तेंच्यांनी लोकल्सांनी बाग वाड्यार 26 मार्चच्या कंप्लेंट दिलेली की तेंच्यांनी आमची वाट बंद केल्या म्हणून. आता ह्यो इश्यू एक्चुअली 15 वर्सां जाली इश्यू चालू आसा. आयज पर्यंत पंचायतीक इन्क्वायरी केल्या जाल्यार तेंच्यांनी ट्रेडिशनल म्हणटा तो रेजोल्युशन पास करूंक ना. ही ट्रेडिशनल वाट आसा म्हणून मेन म्हटल्यार फक्त येतात हांगर मेन म्हटल्यार वाट आसा हे इतलेच म्हणप आसा. आयज म्हणटा हांव फुडली ग्रामसभा आसली तेन्ना रेजोल्युशन पास करा, ही ट्रेडिशनल वाट आसा तेन्ना ह्यो 3.5 मिटर आमकां रोड कंपल्सरी तेणी दिवकूच जाय. त्यांना ती धुकलून घालतली तेन्ना ती तेंच्यांनी मारले बाउन्सर कसले येयल्ले खरं लेडीज बाउन्सर येयल्ले. लेडीज बाउन्सर येयल्ले तेंच्यांनी आमच्या बायलांक मारल्यात, गुड्यांनी मारल्यात. अजून पर्यंत आमी कंप्लेंट करूंक ना. जर हे आमचे हे जाता प्रॉब्लेम सॉल्व जाता जाल्यार आमी पंचायती अंडर सॉल्व जाता जाल्यार आमी कोकण रेल्वे मार्गाचें इलेक्ट्रिफिकेशन पुराय जालां. सुरवेक 2 गाडयो लायटीचेर चलताल्यो, पूण आतां तातूंत वाड जातली. कोंकण रेल्वे मार्गाचेर 1 मे सावन 10 एक्सप्रेस गाडयो लायटीचेर चलतल्यो. लांब रुटांचेर धांवपी ह्या रेल्वेक लागून प्रवाशांक प्रदूषण मुक्त प्रवास अणभवपाक मेळटलो. मध्य रेल्वेच्या रोहा स्टेशना मेरेन इलेक्ट्रिफिकेशन पुराय जाल्ल्यान लायटीचेर चलपी लोंको मेल एक्सप्रेस गाडयांक जोडल्यात. आतां ह्यो गाडयो लायटीचेर चलतना दिश्टी पडटल्यो. एक्सप्रेस गाडयांक डिझल लोंको जोडपाच्या कटकटींतल्यान सुटका करून घेवपा खातीर कोंकण रेल्वेन निकतेंच इलेक्ट्रिफिकेशन पुराय केलां. हरमला रस्त्याचें काम अर्दवट स्थितीन सोडून दिलां. अर्द्या रस्त्याचें काम डांबरीकरण केलां जाल्यार अर्दो रस्तो तसोच सोडून दिल्ल्यान अपघात वाडपाक लागल्यात. देखून ह्या रस्त्याचें बेगोबेग डांबरीकरण करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. अर्दो रस्तो फोंडकुलांनी भरला, खंयचे फोंडकूल चुकोवचे तेंच कळना. फोंडकूल चुकोवपाच्या नादान कितल्याशाच जाणांनी हातपाय मोडून घेतल्यात. आकार देवानंद दाबाळे, हांव मांद्रे गांवचो रहिवासी आनी हांगासलो लोकल. आनी आयज हांव म्हाका एक सांगचें दिसता की जे खुबशीं वर्सां जालीं हांगासर जो रस्तो आहा पळय त्या रस्त्याचें डांबरीकरण आहा पळय हॉट मिक्सिंग ते एकेच सायडीन जाल्लें आसा, दुसऱ्या सायडीन जावंक ना. पळोवंक गेलो जाल्यार ह्यो जो स्पॉट आसा पळय तो एका हायटीर आसा आनी तो दर्याच्या कुशीक आहा. केन्ना आमचे लोकल आसो ना जाल्यार कोण भायले आसो जे केन्नाय हांगा पावतात पळय ऑटोमॅटिकली तुम्ही पळोवंक शकता हे सादेशे वलत आसा आनी त्या वलताक ऑटोमॅटिकली ब्युटी पळोवपाक जी नजर आहा पळय अशी वयता, दर्या सायडीन वयता. किंवा आमचे जे आतां गार्डन आसा डेव्हलप केल्ल्या त्या गार्डनाचेर वयता. ते ब्युटी पळयता पळयता खंयसर तरी गाडी रस्त्या वयल्यान मेन रोडा वयल्यान मदीं वयता आनी एक्सिडंट जाल्ले. वेर्णा शुक्रारा दनपारां मोटरसायकल चलोवपी पिकअप ट्रका पोंदांत चिड्डून आघाताक सोंपलो. सावड्ड्या रावपी गणपत पाटील हो 46 वर्सां पिरायेचो दादलो पिकअप ट्रका पोंदांत चिड्डून सोंपलो. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या आदित्य हॉटेला लागसार हो अपघात जालो. पुलिसांनी अपघाताचो गुन्यांव नोंद केला आनी पिकअप ट्रक चलोवप्याक अटक केल्या. नेवरा हेल्थवे आनी सांतांत्रे मतदारसंघाचो रिव्होल्युशनरी गोवन्स आमदाराच्या जोड पालवान लोकां खातीर एका दिसाचे फुकट वैजकी शिबीर घडोवन हाडला.
23 एप्रिलाक वेंचकी शिबीर सरकारी प्राथमीक शाळेंत चर्चवाडो हांगा जातले. हे शिबीर सकाळी 10 ते 1 मेरेन सुरू आसतले. ह्या शिबिराक जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपॅडिक्स आनी गायनेकोलॉजी संबंधी तपास जातलो. हावसिंग बोर्ड ते शिवोले वचपाच्या रस्त्यार खूब कचरो आसा. सदींच हो कचरो नितळ करतात, तरी दुसऱ्या दिसा पळयल्यार ताचो बापूय तोच अशी गत जाता. सदांच थंय कोयराच्या गाणी पडटात. कोण उरिल्ले पाव उडयतात, जाल्यार कोण भिंगटां, आपोल, संत्रां, सोण्णां, भाजयो, तातूंत प्लास्टीक पोतयो असो मेस्तुरात कोयराचो वास वाटेन येता वयता लोकांक सोंसचो पडटा. नो गार्बेज झोन बोर्ड आसा थंयच कांय लोक मुद्दाम कोयर उडयतात. हाका लागून कितलेशेच सुणे माजरां थंय येतात आनी ताका लागून अपघातूय जातात. ह्या रस्त्याक रातचे लायटी नासता. काळखाचो फायदो घेवन लोक हांगा कोयर उडयतात. हो प्रश्न बेगोबेग सोडोवपाची मागणी थळावे लोक करतात. भाजपान कळंगुटे मतदारसंघात हेल्थवे आनी कळंगुटच्या एकवटान बायलां खातीर एक दिसाचे फुकट वेंचकी शिबीर आयोजीत केलां. 24 एप्रिलाक हे बायलांचे वेंचकी शिबीर कळंगुटच्या तळ मजल्यार जातले. हे शिबीर सकाळी 9:30 ते 12:30 मेरेन सुरू आसतले. डॉक्टर उमा कामत आनी डॉक्टर रिनी नाईक बायलांक तपासपाक शिबिराक हाजीर आसतली. IITच्या जाग्या विशीं गोंयांत सुरू आशिल्लो वाद सोंपलो आनी 3 म्हयन्यां भितर IIT गोवा खातीर जागो दिवन IIT गोवाचे कॅम्पस सुरू जातले अशें उतर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत येतात तांची म्हाका वेंचणुकेंत मजत जाली अशें मुख्यमंत्री सांगता. समान नागरी कायदो राबोवपी गोंय हे एकमेव राज्य अशें मुख्यमंत्री दोतोर सावंतान सांगलें. में NIT हैं, IIT हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बीट्स पिलानी हैं, इवन दो द GIM है. अभी सिर्फ IIT के लिए जगह देना बाकी थी. वी आर गिविंग द लैंड फॉर द IIT इन विद इन दिस 2-3 मंथ्स वी आर गिविंग द लैंड. अभी मुझे लगता है कि बीच टूरिज्म के सिवाय एडवेंचर टूरिज्म, द मेडिकल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वी आर आस्किंग द पीपल टू इन्वेस्ट ऑन द PPP मोड, public private partnership. We have activated our PPP cell. Definitely so many people, those who want to invest in the tourism sector and destination weddings गोवा में अभी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं. कन्वेंशन सेंटर अभी हम PPP मोड पे कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 2 बार 6 महीने में आए. प्रधानमंत्री तो आते ही हैं, लेकिन वर्चुअली एड्रेस करना, यानी मुझे लगता है कोई प्रधानमंत्री 1.5 आवर यानी 100% वैक्सीनेशन होने के बाद कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, यानी फॉर द हेल्थ वर्कर्स, फॉर द जो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया 100% वैक्सीनेशन में, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, दैट हेल्प्स मी इन विनिंग माय इलेक्शंस. वी हैव लिबरेटेड इन द 1961. Earlier we are ruled by the Portuguese, and the same rule of the Uniform Civil Code we have continued, and from the 1961 to till now, all regarding the Hindu, Muslim, Christian, all the birth, death registrations, marriage registrations, the equal rights of the property for the boy, girl, equal rights, having the equal share with the spouse and husband, both having the equal rights. We are the first states, and that is इसके बाद में मुझे नहीं लगता है और कुछ आपको कहना चाहिए. 95व्या मराठी साहित्य संमेलनात मुखेल सोयरे म्हूण खासा निमंत्रीत केल्ले ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळिल्ले कोंकणी लेखक दामोदर मावजो हांचेर साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील हाणें भर संमेलनात टिका केली. मुखेल सोयरे म्हूण दामोदर मावज्याची गरज नाशिल्ली अशें म्हणीत ठाले पाटील हाणीं पोरणे कोंकणी मराठी वाद उरकून काडलो. मावजो हाणीं भास ही वादाचें कारण न्हय जाल्यार संवादाचें माध्यम अशें म्हणीत ह्या टिकेक जाप दीत फुडलें मराठी साहित्य संमेलन गोंयांत घडोवन हाडपाचें आवाहन दिलां. स्वागत मंडळानं इच्छा व्यक्त केली की आम्हाला बोलवायचं. मी पहिल्या बैठकीमध्ये मी विरोध केलेला होता. मी सांगितलं बहुमताचे निर्णय घ्यावे लागतात. बहुमतानं त्या ठिकाणी ठरलं की आणूया बाहेरच्या लेखकाला आणायचं. ठरल्यानंतर श्री दामोदर मावजे ज्ञानपीठ विजेते यांना निमंत्रित करायचं ठरलं आणि त्यांना निमंत्रण केलं आणि
गोव्यामध्ये स्फोट झाला की 600 वर्षापूर्वी मराठी ही गोव्यातल्या लोकांची भाषा होती, मातृभाषा होती. 20व्या शतकात काय होतं? 20व्या शतकामध्ये मराठीतले श्रेष्ठ कवी कुसुमाग्रजांच्या समकालीन, वाराकांतांच्या समकालीन, अनिलांच्या समकालीन, मी ही नावं का घेतली सगळी, पण प्रत्येक महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विभागामध्ये एक एक कवी यातला होऊन गेलेला, त्यांना तो माहीत आहे. म्हणून मी हे सांगतो की हे जे तर बाबा बोरकर हे गोव्यातले कवी 50 वर्ष मराठीत का लिहित होते, कोकणीत का लिहित नव्हते, असा माझा प्रश्न. जर कोकणी तुमची भाषा आहे तर तुम्ही कोकणीत का लिहित नव्हते? मराठीमध्ये संबंध काव्यरचना तुम्ही केली, मराठी रसिकांनी तुम्हाला डोक्यावर घेतलं. आमचे राजकारणी हे कायमच मराठी राजकारणी म्हणायचे. मला केवळ महाराष्ट्राचे मी म्हणत नाही, गोव्यात सुद्धा मराठीच राजकारणी. गोव्यातल्या मराठी राजकारण्यांनी आपली भाषा जो आपल्या भाषेचा बळी दिला, कोकणीला राजभाषा केलं आणि बहुसंख्यांची भाषा टाळली, बहुसंख्यांची भाषा सोडून दिली, फेकून दिली. तिला तुल्यबल अशा प्रकारचं सुद्धा स्थान दिलं नाही. म्हणून हा वाद आला. म्हणून जेव्हा उदगीरच्या साहित्य संमेलनानं मावजो साहेबांना निमंत्रित केलं तेव्हा गोव्यामध्ये स्फोट झाला आणि तिथल्या मराठीवाद्यांनी त्याला विरोध केला. मी एवढंच म्हणेन, मी माझा नुकताच कथासंग्रह प्रकाशित केला, त्याला प्रस्तावना अरुण खोपकरांना लिहायला सांगितलं. त्यांनी कोकणीत शिकायचा प्रयत्न केला, त्यांनी मराठीत प्रस्तावना लिहिली. माझे प्रकाशक म्हणाले की आपण अनुवाद करून कोकणीत लिहूया. मी म्हटलं नको, कोकणी वाचणाऱ्यांना मराठी कळतं, न कळणारे समजून घेतील. आणि ती मराठीत, माझ्या कोकणी पुस्तकाची प्रस्तावना मराठीत छापलेली आहे. हे काय माझं मराठी द्वेष आहे? आणि आता मला जो मराठी द्वेषा किंवा महाराष्ट्र द्वेषा म्हटलं जातं, त्यांचे मला कीव करायचे वाटते. त्यांना मी उत्तर देणार नाही, त्यांना अधिकार आहे. कौतिकराव जे बोलले, कौतिकरावांचं मी कौतुक करतो. या भर सभेत त्यांनी मला चॅलेंज दिलं. मी त्यांना उलट सांगू शकतो, उद्या परवा 2 दिवस मी इकडे आहे, तेव्हा एखादा परिसंवाद किंवा एखादं सेशन तुम्ही ह्या मंडपात श्री लता मंगेशकर नगरीत ठेवा, मला उत्तर द्यायला आवडेल. माझ्या प्रेरणा मी देईन. पण आपण 10 जणांसमोर हा वाद नको. कोकणी, तुमचं मराठी, हे आपलं अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन यंदा उदगीरमध्ये होतंय. 1964 मध्ये मागील संवेदन गोव्यात झालं होतं, तेव्हा थोडासा वाद झाला होता. तो उकळून काढायचा नसतो. मराठीवर 500 वर्षापूर्वी तो अत्याचार झाला, अन्याय झाला, तो आज कोण बोलून दाखवता का? नाही, आपण विसरायला शिकलं पाहिजे. अनलर्निंग ऑल्सो इज ए प्रोसेस, व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोसेस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. त्यावर मी बोलणार नाही. मी एकच सांगतो, 1924 साली, कारण 23 जर ठरलेलं असेल तर 24 साली 60 वर्ष पूर्ण होतात. मी एक कोकणी लेखक म्हणून, गोमंतकी लेखक म्हणून मी तुम्हाला आमंत्रण देतो. पुढचं साहित्य संमेलन, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन तुम्ही गोव्यात भरवा आणि कोकणीसह मराठीसह सगळे लोक तुमच्या संमेलनाला हजेरी लावतील आणि पूर्ण सहकार्य करतील, एवढा शब्द मी तुम्हाला देतो. इथं वाद नाही. आयचे हे लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.